चिचारे वेगवेगळ्या गोयच्या पारंपारीक व्यवसाय मालकांच्या मुलाखतीचेर आधारित एंथनी मिरांडा हांच्यांनी बरयल्लें पुस्तक कुट्टाळेचो आमदार आंतोन वाझ हांच्या हस्तुकी उजवाडाक आयलें। दालगादो कोंकणी अकादेमीन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत हें पुस्तक उजवाडाक हाडलां। RDX खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। खबर आसतली आयज आमचो एक चिचारे एक पुस्तक आयज उजवाडाक हाडलां आनी तें भाव आमचो एंथनी मिरान हो आमचो कुट्टाळेचो भाव आनीक हाणें आयज हे चिचारे हे पुस्तकान हांव नको हाणें चिचारे खंयचे भाशेन हाणें पुस्तक बरयलां तें ताका खबर आसतलें। जेन्ना आमी वाचतले तेन्ना आमकां कळटलें। आमकां चिचारे म्हटल्यार आमकां खबर आसा जेन्ना आमी भुरगेपण आसतना तेन्ना आमची माय पाय आमकां चिचारे जे पावसा टायमार देखून एकठांय करून दवरून आमी ते चिचारे भाजून खाताले ते आमकां उगडास आसा। पूण आतांचे पिळगेक म्हाका दिसता हे अशें घडना। तरी आसा ताणें एक पुस्तक बरयलां ताचें मिनींग कितें ताचो आमकां वाचले म्हणटकूच आमकां कळटलें। तो एंथनी मिरान आयज ताचो वायटदीस 65 इयर्स ताका भरता। ताका हांव परबी दिता, बड्डेची परबी दिता। तशेंच हांगासर जायते आमचे दालगो कोंकणी अकादेमी हाचे सगळे ऑफिसर हांगासर आयिल्ले आसात। हांव ताकाय ते कुट्टाडे येवन आयज हांगासर हें पुस्तक उजवाडाक हाडलेलें आसा। ताका हांव कालजांतल्यान देव बरें कोताक मुद्दम ते आमी कुट्टाडे गांवांत आयले म्हणून एंथनी मिरान हांव कालजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें जायते आमच्या गांवांत एक्टिविटी केल्या। तसोच ताणें पॉलिटिकली सरपंच एमपी काम केलें आसा। हांव ताका परबी दिता। चिचारे जावं ताका दिवपाचें चिचारे पौश्टीक चिचारे सगळे वाटेन भलायकेक आमकां बरें। पयलींचे चिचारे पयलींचे म्हणल्यार आमचे लोक शेतकार जावं पोदेर जावं रेतेर जावं पाडेकार सगळे त्या पुस्तकान आसात। तेची मुलाखती आसात। ती मुलाखती बराबर आनीक सगळ्यांचे जायते सुमार 40 एकठांय जाणांक एकठांय केल्यात आनी हे पुस्तकांत हांवें उजवाडाक हाडलें। आयज थोडी पात्रां ह्या पुस्तकांची पात्रां म्हणल्यार आमचो एक कुड्डो आहा तो येयला ताचे कडेन कितें जायन म्हण कांय ना। लायटीचें काम जे करता तो करता कुड्डो आनीक हेर बारीक लोक आसाय रेंदेर येयलो आसाय आनी ती पात्रां येयले ते बुरच्यांनी ते आदले मनीस आतां न्हू पूण 60 वयर वर्सां जालीं तसले बुरच्या कडेन हांवें इंटरव्यू केला। सगळे घेता आनी ते पुस्तक रोखपाक Auspicious birthday of Anthony Miranda, who was an ex-sarpanch and my good friend. I'm very happy that good memories and his good health has come back, and he got an opportunity to write this wonderful book of Chichare, and I'm happy that I got to be a part of this wonderful celebration, and I wish him all the best, good health, to write many more books on what is happening all over, especially of Portali. He has done a lot of social work. So I wish the book Chichare and Anthony Miranda all the very best, and I'm happy that Anton was also at his hands he released this book, and I wish them all the very best. Thank you. हांव एकदम खुशाल बाब एंथनी मिरांडानो बूक बरोवन हाडलो, वचून हाडलो म्हण आनी त्या बुकाचे पळय सब्जेक्ट ताणें पळय घेयल्या न्हू तें म्हत्वाचें। बारीक लोकांचेर ताणें बरयलां जशें पाडेली रेंद्रांचेर नुस्तें मारप्यांचेर आदली पळय ल्हान ट्रेडिशनल मेथड आहा फिशिंगाची ती हायलायट केल्या। शेतकामत्यांचेर आयज काल बारीक लोकांचे कोण बूक बरयनाय तो वालोर ताका एंथनी मिरांडाक आनी ताणें अशेंच आपणें आनीकूय बरयचें आनी बारीक लोकांचे समाजाचे इश्यूज 10 जाणां मदें गोंयकारां मदें तेणें दवरचे अशी म्हाका म्हजी मागणी ताका।